पावसान भिजपाक मजा नाल्यार तुका येता. डिकीन घालता, डिकीन घातल्या काय तू आरामात. आणि हेका पळय हे आनीक घेत घेत खायता. आनीक इल्लो रायस पयली एटाच मारता मागीर सांगता. ही आदिडासाची चड्डी ही गिव अवे. आणि कितें हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो आम्ही आता भायर सरल्या. अवी तू म्हाका खंय व्हरता? आयज आमी वयता लंच करपाक. हय. सो लेट्स गो. आमी चलया आता लंच करपाक. वाव, बरी हा फुलां. कितली बरो व्यू हा हांगा. पळय काय बरी फुलां आसा. बरें दिसता. आमी खंय येयल्या? आमी जेवपाक येयल्या ना फूल पावर खंयसर येयल्यात ते सांगता तुका. टेस्ट लेवल शोलेम. कोणाचे कॉप गावोंक ना. सावंतची घटा आमाय तुझो शेक गावोकूच ना तुका. चल हाय कितें पियाता तो. लय क्लियर येता मरे. आता पळोवया आमची ऑर्डर केन्ना येता ती. आमी ऑर्डर केल्या थाली. आता वेट करता. भूकूय लागल्या म्हाका. पळोवया. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. खूप जाणां म्हणटाले आमकां की तुमच्यो व्हिडिओ कित्याक येना. थोडे दीस आमचे व्हिडिओ येनासल्यो बिकॉज देर इज अ रिजन. आमच्या चॅनलाक एक धाकटुलो कम्युनिटी गायडलायन्स ट्राय केल्लो आसलो. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी व्हिडिओ घालपाक पावनासली. सो आतां फायनली आमी व्हिडिओ घालपाक चालू करतली. सो प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब. आयज आमी येयल्लेली आसा शोले जेवणाक. लंच डेट वीथ पापा की परी. खंयच्या रेस्टॉरंटान येयल्यार टेस्ट लेवल वन ऑफ द फेमस गोवन थाली हांगासर मेळटा टेस्ट लेवलान. सो कायंडली प्लीज तुमी केन्ना येताना हांगा विजीट करा. सो आतां पळोवया कसली डीश आमी ऑर्डर मारल्या ती तुमकां दाखयता. पळयात गायज, सी दीस. हो व्यू पळयात हांगांतल्यान काय बरो येता तो शोलचो. बेस्ट सारकें आनी परफेक्ट सारकें हांगासर बसपाक सुशेगाद सारकें. म्हाका आनी कंट्रोल जायना. आनी हेंचें जेवण केन्ना येतलें रे बाबा. सॉलीड भूक लागल्या. भूक लागोंक ना गो. भूक लागल्या. म्हाका बी खूब भूक लागल्या. म्हाज्या पोटान उदीर धांवता सारकें. पळोवया आतां केन्ना येतलें तें. आतां पळोवया केन्ना येता पळय तें. सॉलीड भूक लागल्या. हे पळय गायज, तुमकां कितें दाखयता. हेका तुमी वळखता आसतले न्हू. हे चेडूं पयलीं अली गोनी वांगडा आसले रिलेशनशिपान. ताका घातली टोपी. मागीर एक क्रिकेटरा वांगडा रावले. हेकाय आतां टोपी घालता पळय. 70% ऑफ हार्दिक्स प्रॉपर्टी टू बी ट्रान्सफर्ड टू नताशा खंय. जाय आनी कितें. जे मजा न्हू चेडवांची. टोपी घालीत सुटा. सो गायज, आमची फायनली फीश थाली येयल्लेली आसा ही पळय. खावया मगो आतां. पळय काय बरी आसा. येदे व्हडलें पोट आहा मगो तुजें. आवय, हांव तुजी उडोवपी. बरें आहा तर चल. पळय आग तुका कशें लागलें जेवण. पळय कसो खाता तो. अवी कशी आहा? चड बरी आहा. खावपाक दिताय म्हाका. पयलीं एटाच मारता मागीर सांगता. सो आतां हांव बी खाता. हे पळय. हा पळय सुंगटांचें कितें तरी केलां. सॉलीड लागता सारकें. वयस हांवें पळय पोट भरून जेयलें. आख्खी प्लेट काबार. आनी हेका पळय हें आनीक घेत घेत खायता. आनीक इल्लो रायस करीत आसा. खा बरें पोट भरून. चल कशें पुसून खाल्ला हेणी पळयला. काबार. सो गायज, आता आमचें जेवण जाल्लेलें आसा. म्हाजें पोट सारकें टम जाला. आनी पळय अवी गाडी भायर काडटा. या पूण तेच्या आनी एक कांड केलें पळय. नंबर प्लेट उडयली पार्ट पडलो जावन. हांवें कांयच करूंक ना. ह्यो एक नंबर फटकिरो. अवी रावणा घर मरे आतां. सो गाईज, काय बरो व्यू हा पळयात हांगासर शोलेम.
आता आम्ही येयला शिवोले ब्रिजा पनाक पयात. बरे आसा न्हू अभि हांगा? तो पळय कोण तरी फिशिंग करता. पळय ह्यो शिवोलचो ब्रिज. सो गाईज आम्ही खान जेवन सारखे आमचे पोट टम जाल्लेले आसा आणि आम्ही एक शिवोले ब्रिजा पोनाक बेश्टे आम्ही भोंवपाक येयल्लेली आसा. हांवें सांगला म्हणून केने 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 करून नंबर प्लेट उडयली गाडी. हांवें उडोवंक ना, ह्यो फटकिरो. आणि हांगासर बरो वारो बिरो येता. म्हाका अशें दिसता पावस पडटलो कसो, गॅरंटी सांगूंक शकना, पूण पावस येत जाल्यार आमी फसली. रेनकोट ना काय ना मागीर हेका रेवडयता तकले कसो आनी व्हरता. म्हाका पावसान भिजपाक मजा नाल्यार तुका येता. डिकीन घालता. डिकीन घातल्या काय तू डिकीन घातल्यार तू आरामात घरा पावतली. हांव पावतले. टेन्शनूच ना मागीर कसलो. हांव केदें व्हडलें आहा पळय. पळय आतां म्हाजी सायज पळय. आता चल या मगो घरा कडेन. नाका हा ते बिचार वर मोठे मरचे बिचार वेळ हांगाच्या लागकी चल या घरा या. चल आता खूप टाइम झालो. ना जांग कसले कडकडीत वोद येयले पळय. आता काय चल ना या वारे घरा. बरे आता. पळय हांगा बीच पळय काय बरो पावरफुल सारको आणि गरोवपाक बीन बेस्ट हा. तुका घालपाचे ते गरयेक आनी सोडपाचे. बरे व्हडले नुस्तें गावतले चोणाक बिणाक. हांवूच व्हडलें नुस्तें. हांव ह्यो आदिशाचो बॉल गिवे करून सोदता. कोणाक जाय जाल्यार पळया. आनी कितें गिव? टी शर्ट गिवे करता आनी आदिशाची न्यू. ही आडिडासाची चड्डी. हय ही गिव अवे. हय आनी कितें? आनी हे गिव अवे पार्टिसिपेट करूंक जाय. बॉल हे टी शर्ट आणि चड्डी जाल्यार कितें करचें पडटलें? यो आनी खेळ आमच्या ना. हय कोण बरो खेळटा ताका गिव अवे. हय आनी तू मागीर नागडो जावन घरा वयतलो. हय हा वाट्याने आलेत वयतले. सो गाईज तुम्ही पळयल्लेले आसा आत्माराम भटून गिव अवे अनाउन्स केल्लो आसा. हे जर्सी ही टी शर्ट हो बॉल आणि ही चड्डी. मागीर गिव अवे जाले काय खंय तो नागडो घरा वयतलो खंय वाट्याने आले. सारकें उलयला मरा. इधर ऐसा ही होता है. देखा कितें आहे न्हू. सो गाईज आमी दनपारचे जेवणाक गेल्लेली तुमी पळयल्लेले न्हू. सो आमी जेवणाक वचून आमी घरा कडेन येयल्लेली आसा आनी आतां आमचो मातसो टायम स्पेंड करता आत्माराम भटू वांगडा. टायमपास करया मातसो. काजी घालया मरे मातशी. जादू हे कितें? कोणाक जाय जाल्यार सांग. जिबली दिताय गिव अवे करूं. ना ओ समे. सो गायज फायनली आमी घरा पावलेली आसा आनी रातची जाल्या आतां 1:30. आमी खावन जेवन बीन रेडी. गेमी बिमी खेळ्ळी मस्ती केली. एका बरो धपको घातला हांवें आयज कित्याक आयज तेणी म्हाजी नंबर प्लेट उडयल्ली आसा. खूब आसली हे डॅश डॅश माणा करता आनी तकली म्हाजी मॅट करता. आनी आयजचें जेवण चड बरें आसलें. आयज खूब खाजी घातली आमी. सो आतां आमी तुमकां नेबे ब्लॉगान मेळटा. फाल्यां लायक करा आमच्या चॅनलाक, सबस्क्रायब करा, कमेंटान सांगा आमचे व्हिडिओज तुमकां कशे आवडटा पळय ते. आनी आमचे जे व्हिडिओज थोडे दीस पयलीं येनासले तेजे रिजन आमी तुमकां सांगलेलो आसा. सो नाव कीप सपोर्टींग, कीप सबस्क्रायबींग, कमेंटींग. आतां तुमकां मेळटा आमी फाल्यां. तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों. बाय बाय. चल राणी दिया.